विसव उपरांत तुमकां परत एकदा येवकार। सैमीक दृश्टीन नदर मारून आमी उदरगत करपाक जाय। मोपा जे रितीन विमानतळ प्रकल्प उबारता तो प्रकल्प गोंयच्या सैमाची वाट लायता। सरकारान वैयक्तीक स्वार्थ पळोवन मोपा विमानतळाची उबारणी करपाक सुरवात केल्या। हातून जनतेचे कांयच हित पळयल्लें ना। दाबोळीचो विमानतळ आसतना मोपा विमानतळाची कसली गरज आसा काय म्हण प्रश्न फादर एर्मिटो रिबेरोन सरकाराक केला। डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। वयतातूच बुट्टी येता, स्टॉर्म्स जातात, वादळ गोळा आनी हाचे फुडें ही आनी कमी जावपाची ना। आमी बारीक चिंतची गरज कित्याक लागून ही वादळ मोडां ह्यो बुट्ट्यो येतात। कित्याक आमचो डेव्हलपमेंट आमी करतना सारके लक्ष घालूंक ना, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावंक ना। आमच्या रानांत एग्रीकल्चरल लँड दोंगर आमी कापल्यात, आमची खाजन लँड आमी सांबाळूंक ना, आमचे सँड ड्यून कातरून उडयल्यात। संवसाराची गरमी चडत आसा, दर्याचे उदक वयर वयर सरत आसा, ग्लेशियर्स मेल्ट जायत आसा। हे सगळे पळोवन आमी ही क्लायमेट चेंज जाता ते मनान धरून डेव्हलपमेंट करूंक जाय। मोपाचो एअरपोर्ट कन्सेप्च्युअलायज केल्यार 13 वर्सां उरली। तेन्ना परिस्थिती एक आसली आनी आतां परिस्थिती बदलल्या, आसली तशी ना। त्या भायर दाबोली एअरपोर्टाचो डेव्हलपमेंट जाला, तो वाडला वो वाडयला, टॅक्सी वे केल्या, म्हणटच कॅपॅसिटी दाबोलीच्या एअरपोर्टाची वाडल्या। आतां जेन्ना आमचो गोंयचो रिजनल प्लॅन काडलो तेन्ना इट वॉज रिवॉल्विंग अराउंड मोपा एअरपोर्ट। आज तो तसो मोपा एअरपोर्टाचे भोंवतणी रिवॉल्व जावपाक जाय हें बारीक चिंतूंक जाय। थंय एनिमल हजबंड्री फार्मिंग करूंक जाता, एग्रीकल्चरल फार्मिंग करूंक जाता, सोलर सिस्टम घालूंक जाता, जी विल क्रिएट जॉब्स फॉर द लोकल पीपल। कित्याक आतां तो जागो घेतलो आनी झाडां कातरून ताणें सगळें निसणटण केलां, पूण तो जागो आमी हे भाशेन उजार करूंक जाता आनी भरपूर गांवच्या लोकांक जॉब्स मेळटा तसो करूंक जाता। काजिनोक हाडपाचो त्या जाग्यार हें आमचे भारतीय लोकांचे कल्चर न्हय, काजिनोज आमचें कल्चर न्हय, हें भायलें कल्चर आमचें सगळें हाडून आमच्या जमनीचें निसणटण करप हें आमकां इंडियेचे परचेक सोबना।